युरोपा परस 350 पट चड एअर पोल्युशन गोंयान। भारतान कितलेशेच लोक एअर पोल्युशनान मरतात म्हणून गोंयान पोल्युशनाचो अभ्यास करपाक आयिल्ल्या जर्मनीच्या एका एनजीओन खुलासो केला। ताका खंय युरोपियन युनियनान डेप्यूट केला। तो एमपीटीन वचून आयलो, सगळ्यो गजाली पळोवन घेतल्यो। तो आता रिपोर्ट दितलो। गोवा अगेन्स्ट कोलाचे एक्टिविस्ट ताका मेळ्ळे। आज ताचे कडल्यान कळून आयला की युरोपान जे पोल्युशनचे स्टँडर्ड्स आसात ते इतले हाय आसात आणि आमचे इंडियेत पोल्युशनाचे स्टँडर्ड इतले लो आसात की इंडियेत जे पोल्युशना लागून वाऱ्याचे प्रदूषणा लागून जे जितले लोक मरतात इतले जगात खंयच मरनात। आणि हो एक हे आमकां खबर नाशिल्लें, हें आमकां कळून आयलां। फॉर एग्जाम्पल सल्फर डायऑक्सायडाचे जे लिमीट आसा युरोपान फक्त 0.1% आसा, जाल्यार गोंयांत ती 3.5% म्हणजे 350 पटी चड पोल्युशन आमी हांगा खातात। आणि आमी ताचे कडल्यान जायते शिकल्यात आणि जे आमकां आज कळ्ळां तें वापरून आमी मुखार गोंयचे लोकां खातीर बरें करपाक, गोंयचे पर्यावरण बरें दवरपाक आमी वावरतले। Air pollution seems to be a big issue here because of various sources coming from the sea, coming from shipping, as well coming from the terminals, from the coal, which is handled here. So we try to find ways, actually, how could you find solutions, measures and ways to make the air quality better here in Goa. Yeah, today I visited the port here in Goa, which was quite interesting because I can see that at the moment we have monsoon time, there's not that much dust, but I can imagine that there's a whole lot of dust in the monsoon time. So the port has to handle that and has to see how can they mitigate the emissions, and we gave them some advice, some ideas, but we will work on that. I will write a little paper and we will actually do that together with the European Commission, and I will give what I've seen to the European Commission also to work on measures how that could be done better than it is today. मडगांव कोंबत चॉकअप जाल्ले सिवेजीचे पायपलायनींक लागून लोक बरेच चाळवल्यात। सिवेज मॅनहोलांतल्यान व्हांवन लोकांच्या घरांनी पावता। इन्स्पेक्शनाक आयिल्ल्या सिवेज खात्याच्या इंजिनियरांक लोकांनी घेराव घालो। 15शी भितर लायन जाग्यार पडना जाल्यार ऑफिसाचेर मोर्चा हाडटा म्हूण ताका धमकी दिवन धाडला। Chukap was there. लिटरली सांगपा सारखे स्पष्ट सांगा कितें आहा ते प्रॉब्लेम। गेल्ले 6 म्हयने जाले डिपार्टमेंट इनएफिशियंट काम करपाक। आमची कंप्लेन आसा, आमचो ताजेर म्हणणें आसा, अजून पर्यंत डिपार्टमेंट आयकून घेना। गेल्ले 8 दिसांनी समज जर आमकां रिजल्ट मेळना, फूल वाडो येवन प्रोसेशन स्टार्ट करतले म्हणून, आनी ते खंयचे प्रकारे वतले ते कांय सांगपाक जावचें ना म्हणून क्लियर कट केल्लें आहा तांकां। आतां फूल मॅन होल भरता, वयर सरता आनी सिवेज फूल कळ्ळें न्ही। 6 म्हयने जाले आमी ताच्या फाटल्यान आसा, कंप्लेन दिल्या रिटर्न, तरी आसतना ते कांयच करना। ते पायप चॉकअप म्हणटा कांयच करना। येदी भुरगीं खेळटा थंय, येदीशी हातून चिखलात, तांकां मलेरिया जातलो आनी कितें जातलो। आमी सगळ्यांक सांगतले की कनेक्शन काडा आनी हांचे डिपार्टमेंटान येवन बसतले की प्रत्येकाल्या घरान संडासाचें उदक कितलें वता थंय बसून जावनी ते सगळे खळयांनीच वचनी, सगळ्यांनी ओपनूच आसनी, आनी सगळे हाकतले मुतले आमी हांच्या ऑफिसान येवन। It will be open. We will not come to know. My engineers are come. Yeah. They are starting tomorrow to see what is the actual problem. बॉटल्स आतां हांकां खबर आसा, बॉटल्स, बॅटां, बाटल्यो, आतां बियरीच्यो बाटल्यो कांय लोक संडासान घालचे ना। हांकां खबर आसा जेन्ना पळय बियरी बाटल्यो येता तेन्ना हांचे मॅन होल पंक्चर जाल्या म्हणून, उदकाच्या फ्लोटा बरोबर हांचे भितर येता म्हणून। हें आनी काम करप ना, हे पूण येतो ल्हान भुरगो बसून सांगतलो। इतले तेंप कित्याक रावलें काम? चॉकअप जाता आनी फ्लोर जाता कितें? People are leaving those plastic bottles and all that in the chamber, and this takes to this. Everywhere is this a problem. This list of because people don't have civic discipline. They don't know civics. There's no civic sense in some people. They are using all this and leads to constant checkup. But we are attending it. This is our job, is maintenance. We are doing it. नहीं कॉन्ट्रॅक्टरा पेमेंट बी पावला म्हणून बंद उरता काय कितें काम? He will be doing it. आता पळोवया हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। म्हापशां कुशे हायर सेकंडरीत अखिल गोंय उच्च माध्यमीक अभंग गायन स्पर्धा जाली।
आयुष मंत्री श्री श्रीपाद भाऊ नाईक यांच्या हस्ते इथं उद्घाटन झालं आणि आताच कार्यक्रमाचा शेवट म्हणजे बक्षीस वितरण झाला। यावेळी रुपेश कामत यांच्या हस्ते आज बक्षीस वितरण समाप्त झालं। म्हापशें पालिकेन टॅक्सी बस स्टँडार फी कलेक्ट करपी कॉन्ट्रॅक्टराक काढलो, आता फी कलेक्शनाक टेंडर काडटले। म्हापसा टॅक्सी स्टँडा वयलो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तो काही कारणांनी डिफॉल्ट जाल्लो आसा। तेजेर खुबशे कंप्लेनी आसल्यो। फी जी तेणी ठरयल्ली तेज्या दुप्पटीन तो पयशे कलेक्ट करतालो अशे एलिगेशन्स आसले। तेजे 2 चॅक बाउन्स जाले। आमी ती फायल मूव करून आतां तो डिफॉल्टर म्हणून तेजो हे टर्मिनेट करपाक घेतलेलो आसा। तशेंच आमी येता त्या फोर्थकमींग कावन्सील ऑर्डिनरी कावन्सील मिटिंगेक दुसरो टेंडर ओपन करतले। हे करतना आमी सगळ्यो गोश्टी आतां नवी तरेन लक्षांत घेतले, कारण सोंपो प्रत्येक फावटी कोण तरी खंयचोय मनीस घेता आनी मागीर लोकांकूय त्रास करता आनी परत म्युन्सिपालिटीक फॉर्मेलिटी करच्यो पडटा। पण ह्या फावटी आमी कॉन्ट्रॅक्ट जो एग्रीमेंट सायन जाता तितून आमी थोड्यो चेंजीस करून स्ट्रिक्ट हे लागू करून तसो कॉन्ट्रॅक्ट करप जाता। सालसेत मुस्लिम फोरम आनी बाकीच्या कांय एक्टिविस्टांनी मेळून रोहिंग्या मुस्लिमांचेर अत्याचारांचो निशेध केलो। पयली स्वातेर तर आमी स्ट्रॉंगली निश्चित करतात, कंडेम करतात। ज्या म्यानमारान आयज जे इनोसंट लोकांक आयज रोहिंग्याच्या भुरग्यांक, बायलांक, जाणट्यांक जे अत्याचार चल्ला, ज्याचो मर्डर चलता, ज्याचो हत्या करतात, तेजेर आमकां निश्चित आसात, आमकां कंडेम आसात। काणकोणांत ट्रॅफिक सेफ्टी ड्रायव्ह जाली। स्कूल लेवलाचेर, हायस्कूल लेवलाचेर, हायर सेकंडरी लेवलाचेर, कॉलेज लेवलाचेर त्या लोकांक सगळ्यांक कडेन पावोवपाचें आसा। कित्याक तेंचे कडेन तेच भुरगे आसा पळय ते तेंचे पेरंट्सांक आपल्या सांगपाक शकतात, बाबा हेल्मेट घाल, बाबा सीट बेल्ट बांद। आनी वाटेक कित्याक लोकांक पुलिशे वायट हाजेन पळोवप, बरें हाजेन पळया। ते पुलीस कितलेशे लोकांनी हेल्मेट घाल्ल्यान कितलो लोकांक तकली सालवार जाला, कितलो लोक भुरगीं सालवार जाला, कितले जाणटे लोक सालवार जाला, हे चिंतात। लोकांक जे लोक हांगा जमल्यात तांकां एकूच सांगूंक सोदता की तुमी ट्रॅफिक रूल पाळा आनी जे रोड सेफ्टीचे नियम आसा तेजे तुमी पालन करचे। इतलेच हे आसा आमची रिक्वेस्ट की हेल्मेट घाला, तातूंत जी जीव वाचपा चान्सीस चड आसता। म्हाका काणकोणच्या लोकांनी निवडून दिला आनी म्हाका जाय काणकोणचे लोक बरे भाशेन हिंगा रावल्ले। म्हाका नाका केन्नाच खंयच्याच घरान कोणागेर दूख जाल्लें, कोणी एक्सिडेंट जालो, एक्सिडेंट जाता आसतना कित्याक लागून एक्सिडेंट जालो, हेल्मेट घालना म्हणून। पळय अशें दूख म्हाका म्हाज्या काणकोणान म्हाका नाका। त्या पासून हांवें हो पर्सनली इनिशिएटीव घेतला की कोणागेरूच बाबा दूख जावचें न्हू। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया एक ब्रेक।